30 सप्टेंबराक आमचे JERC म्हणजे जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन हांणी टॅरिफ ऑर्डर पास केली. ती 1 ऑक्टोबराच्या नवी टॅरिफ ऑर्डर लागता. आता ह्या नवी टॅरिफ ऑर्डरीन थोड्योश्यो बदल केल्या. पयलीं कशें आशिल्लें, आमचे हाय टेन्शन कंज्युमर आशिल्ले तांकां डिमांड आनी एनर्जी हे दोन टॅरिफ लागताले. डिमांड बेस्ड टॅरिफ ताका फिक्स चार्जीस येताले. आता हे LT कंज्युमर आसा पळय तांकांय डिमांड बेस्ड टॅरिफ लायले. सगळे कॅटेगरीत ना, थोडे कॅटेगरीत. आता ताका लागून जे पळय आमचो सँक्शन लोड आसा, समज म्हाजो सँक्शन लोड 3 kW आसा जाल्यार तो जर थंय सँक्शन डिमांड जर तुजो 3 kW पेक्षा चड जाला जाल्यार आमचो मिटर रिडर वचून जे रिडींग घेता तेन्ना तो डिमांड कॅप्चर करता आनी तो बिलिंगाक येता. जेन्ना तुजो डिमांड सँक्शन लोडा पेक्षा चड जालो तेन्ना तुका डिमांडाकय पेनल्टी पडटा, जो वाडला ताका पेनल्टी पडटा डबल. आनी जे तुवें युनिट्स कन्ज्यूम केल्या त्या युनिट्सांकय बी डबल द रेट पडटा करस्पॉन्डिंग. समज 500 युनिट जर तुवें टोटल जर घेतले आनी तुगेले नॉर्मल डिमांडाचे 200 उरलेले 300 जर तुजे एका पेनल्टीक आयले जाल्यार ताका डबल रेट येता, नॉर्मला पेक्षा डबल रेट येता. ताका लागून ही पेनल्टी विशय इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर आयिल्लो आसा. हाका एक गोष्ट सांगपाक हांव सोदतां की कंज्युमरांनी न भिता सोल्युशन हें करचें की ज्यांचे डिमांड वाडला, कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड वाडला, लोड वाडला, ताणें एप्लाय करून टेस्ट रिपोर्ट सबमीट करचो आनी इन्क्रीज ऑफ लोड करून घेवचो. जसो इन्क्रीज ऑफ लोड एप्लिकेशन करून लोड जसो सँक्शन जालो की तो तुमचो डिमांड आसा तो पेनल्टी तुमकां येवची ना. नॉर्मल जो इन्क्रीज करून जो लोड येतलो त्या प्रमाणे तुमगेल्या एनर्जी चार्ज डिमांड आनी एनर्जी चार्जीस येतले ही पेनल्टी लागची. हें कंज्युमरांनी लक्षात घेवपाक जाय. आतां कोणा कोणाक डिमांड जाल्या, जी घराची रेजिडेन्शियल जे कंज्युमर आसा तांकांय डिमांड आसा, डिमांड बेस्ड टॅरिफ लायल्या. जी कॉमर्शियल आस्थापना, इंडस्ट्रियल आस्थापना तांकांय लायल्या. फक्त एग्रीकल्चर कंज्युमर जे आसा 10 kW पर्यंत तांकां डिमांड बेस्ड टॅरिफ ना. बाकीचे सगळ्यांक ह्यो डिमांड बेस्ड टॅरिफ लायल्या. पळय कशें आसा, आमी जेन्ना पयलीं कनेक्शन घेतलें तेन्ना आमचो लोड एकदम कमी आशिल्लो. म्हणजे ज्या तुजो लोड घरांतलो जे आसा त्या प्रमाणे तुवें टेस्ट रिपोर्ट दिल्लो आसता आनी लोड सँक्शन जाल्लो आसता. समज ताजो 1 kW लोड सँक्शन जावन जर कनेक्शन दिलें, ताजे नंतर आतां कितें जालां, कालांतरान तें कनेक्शन घेवन 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, कितें आसा कोणें तो लोड इन्क्रीज करपाक पळयलो ना. आतां ताणें घरांत फ्री AC लायली, ताणें फ्रीज हाडलो, ताणें हिटर लायलो, गिजर लायलो, ओवन लायले, ह्यो सगळे इक्विपमेंट आयले, पूण ते लोड वाडोवना. आनी त्यामुळे तो मिटर जो आसा डिजिटल मिटर तो तुजो घरांतलो डिमांड मेजता. दर अर्दे तासान ते कावंटींग जाता आनी हें कावंटींग जावन समज जानेवारी म्हयन्यांत तुजो कितलो पीक जालो तो फेब्रुवारीक तुका कळटा की तुगेले जानेवारी म्हयन्यांत अमको पीक जालो. समज तुजो सँक्शन 3 kW आसा आनी तो 4 kW खंयच्याय एका दिसाक आनी खंयच्याय एका टायमार तो तुजो जालो, तो त्या मिटरान रिकॉर्ड जाता आनी तो दुसरे म्हयन्याच्या एक रातचे मिडनायट 31 तारखेक रात जाली की दुसरे दिसाच्या हेका तो पॅरामिटर्स मिटरान स्टोर जाता. आतां तो पॅरामिटर आमी डिपार्टमेंट वचून पीक करतात की तो बिलिंगा खातीर आनी तो डिमांड. सो प्रत्येकान जर तो आपलो डिमांड कितलो आलो तो जर पळयलो त्या प्रमाणे ताणें एक्शन घेवन आपली घरांतले इन्क्रीज ऑफ लोड आसा तो सँक्शन करून घेवन रेग्युलरायज केलो जाल्यार हो पेनल्टी चार्जीस येवचे.